माननीय सभापती, स्पीकर सर, आम्ही तुकडे जेन्ना फ्रायडेच्या दिसाक सांगलेलें आनी प्रोटेस्ट केलो की आमकां ही बिलां जी आमी घातलेली आहाय आनी तुवें BSCन तुवें आमकां उतर दिलेलें, दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्रीनी दिलेलें की ही बिलां हाडटलो म्हणून. आज ही बिलां येतली काय कितें? कित्याक दीज आर इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल अबाउट हार्मफुल सेक्शन्स दॅट आर बेसिकली टुडे पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग. बिला फ्रायडे हो डे त्यांचो फ्रायडेच्या डे मुखेलमंत्री बाबाचो आन्सर न्हू, फ्रायडे येतलो न्हू. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट हो एक खूप इम्पॉर्टंट इशू. एक फ्रायडे अंदाज यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट. आर यू गोइंग टू ब्रिंग इट? आर यू गोइंग टू टेबल? स्पीकर सर, ही बिलां तूं हाडटलो काय कितें? स्पीकर सर, तुम्ही सांगला स्क्रुटनी केला म्हणून बिला. इट इज वेट टिल द स्क्रुटनी. every time स्पीकर सर हेजेर आमी एक चल यार चल यार माननीय सदस्य सगळे बसा. 4-6 महिने एक वर्ष लागता. सर, प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वेस्ट करप न्ही. ते फक्त बिल करता. बिल कशें हाडप तेका खबर ना. आणि सिनियर मेंबर विजय सदस्य त्याला गाईड करपा जाय. बाकीचे फक्त फर्स्ट टाइम एमएलए कोण त्याला खबर ना, पण आमचो सिनियर मेंबर आसा त्याला खबर आसपाक जाय. एक बिल हाडपाक खंय वयता ते बिल. स्पीकर सर, हांव नको कितें करता ते स्पीकर सर. स्पीकर सर, प्रायव्हेट बिला खातीर सोमार वर्किंग डे जो आपण न्ही तो वेस्ट करप योग्य न्ही म्हाका दिसता. हेतुल्या सगळ्या जाणांक हे खबर आनी खबर आसतना सुद्धा हो बोवाळ घालता. स्पीकर सर, ती बिला त्यांची नाही, ती बिला ऑलरेडी सभागृहाचे कामकाज एक पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, बिल ऑलरेडी चालू आसा. हरजन 12:30 कितल्या? 12:30 12:30 काय एक तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया, हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. Also, it was a great fun. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.